चौथ्या शतमानांत सोमरोमूंक सुरवात जाल्लें सांत पेद्रूचे सदरेचें वा बसकेचें फेस्त सांत पेद्रूक आनी ताच्या फाटल्यान आयलेल्या ताच्या उत्तराधिकारींक देवान ओपून दिल्ल्या मिसांवा खातीर अर्गां स्तुती गायता. कातेद्रा आसले इगर्जेक कातेद्राल म्हणटात, कित्याक तातूंत ते खेरीत इगर्जेंत खेरीत पवित्र सभेच्या गोवळ्याची कातेद्रा आसता. पवित्र सभेंत हें कातेद्रा वा कदेल वा ही बसका एक विशेष अधिकाराची निशाणी वय. ती पवित्र सभेची अधिकृत शिकवण दिवचो मेस्त्री, गोवळी आनी फुडारी ताचेर बसता म्हणल्याची कुरू. जर सांत पेद्रून आनी ताच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी पवित्र सभेचो एकवट गुमानान दवरून फुडें सरूंक जाय तर हाका मुळावी वाटच क्रिस्ताच्या मिस्तेरांत भावार्थाचें पोशण करची सुवार्थेची परगटणी. सांत पेद्रूची सदरी हेस परगटणेची वा मिसांवाची निशाणी. संवसारी रायकुवाराच्या सिंहासनाक सरी करची गजाल ती न्हय, बगार भावार्थ्यांनी तांच्या गोवळ्यातावन स्वताच्या शब्दान पोशीत जावपाक लागती गजाल ती. अशें म्हणटना हे सदरेंत शिकोवपाच्या अधिकाराच्या घिसड करून क्रिस्ता साक्षीचें उगम जावन आसच्या दृढ आनी गूण भावार्थाचें पिंतूर आमचे मतींत उदेवंक जाय. ही सदरी जिणी बदलपाच्या, भक्षण्याच्या आनी दयाळायाच्या मिसांव मुखांतर हेरांक भावार्थान तीर करचें सांत पेद्रूचें मिसांव उगडासाक हाडटा. ह्या सर्वांत एक गजाल मात्र आमी विसरूं नये. सांत पेद्रू देवान विंचुल्लो. देवानूच ताका जेजू क्रिस्त जिवे देवाचो पूत म्हणून उगडापो केल्लो. देवाच्या पुता जेजूनूच ताका अस्कत आसलेल्या खडप केल्लो आनी ह्या खडपाचेर आपली धर्मसभा बांदुल्लो आनी ताका सर्गींच्या राजाच्यो चावयो दिल्ल्यो. हे देशेन पेद्रू भागी वा नशीबवंत. तेच परी पेद्रूक आपल्या बोळादी खातीर जावन सुवार्थे खातीर वापरचो देव आमकांय सुवार्थे मुखांतर आपणाकच उगडापो करून ताच्या मिसांवांत वापरता देखून ते एक नशीब म्हणून समजोवची भागी वा नशीबवंत.